प्रयत्न चालले इन द लास्ट असेंब्ली सेशन लास्ट टर्म. पण आज जरी तो केल्यार म्हाका दिसता दूख जाता. वाय इज दिस डन इन सच अ हरेड मॅनर सडनली विथ देअर ब्रूट मेजॉरिटी नॉट रिस्पेक्टिंग द व्यूज ऑफ द ऑपोजिशन. खास करून हे कोमदादीचे जे लॉ हा हे ओरिजिनल आमगेले गांवकारी भाव एक सिस्टम पेपळे हा हे पाड घालपाचो प्रयत्न. बेसिकली this is being done not in the interest of Goa. So all of us today protested, and I believe it is for every Goenkar today to know how under this brute majority number of 33, and the people are watching, everyone, all the 40 legislators here, because this is playing with our original Goenkar point, the rights that we have today. Hui na hui prayatna jata under the banner of just appeasing certain sections of the crowd and boycotting Goan. So आमचे एक firm stand आशिल्ले की we are against this bill, and all of us सगळे आम्ही एकठांय झाले to make sure, and we try to convince the सभापती हे सगळ्यांक लागता. पण हे अपीजमेंट जे जावपाक जाय हे बंद जावपाक जाय. खास करून आज ज्या पद्धतीन एक लोकशाही जेन्ना एक बरें डिबेट जावपाक जाय, नॉट अलाउइंग अस टू डिबेट, सो वी वेंट एज अ रायट टू प्रोटेस्ट, एंड वी विल प्रोटेस्ट इन द फ्युचर. सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की आयचे जे बिल आसा ते बिल जे हाडले तितून जे कोमुलदाद जागो आसा जो गांवकारी सिस्टम तो आमच्या जाणट्यांनी आमकां राखून थेयल्लो. आनी कितलींशीं वर्सां म्हणजे हजारांनी वर्सां जो सिस्टम चालू आसलो. पुर्तुगीज येयले, पुर्तुगीजांनी 450 वर्सां गोंयांत राज केलें, आनी पोर्चुगेजांनी फक्त ताका सिस्टम चेंज करून फक्त नांव चेंज करून कोमुलदाद हाडलें. आनी जो सिस्टम जो आसा तो परत जो आमचो जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तो सिस्टम तसोच उरलो. तो कित्याक लागून आसले, गांवकार म्हटल्यार कोण, जे आमचे जाणट्यांनी आमचो जागो जो आसा तो आमकां लागून दवरिल्लो, आमच्या फुडली जनरेशनाक तो जागो मेळचो. दोंगर आसली, शेतां आसली, भाटां आसली, हे सगळे राखून दवरिल्ले. आनी आयज तुमी पळयता की हो जो बीजेपीचो सरकार आसा, ज्या सरकारान एक कायदो हाडलो. प्रत्येक वेळा सरकार म्हणटा की गोंयकारांक लागून करता, गोंयकारांक हे दिता, जागे दिता, धंदो दिता, कामां दिता. आयज गोंयकार कोण हो ह्या सरकाराक डिफायन करपाक जालो ना. जेन्ना आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन रेझोल्युशन घातलेले त्या रेझोल्युशना दिसा मुखेलमंत्र्यान सांगले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे डेफिनेशन पयलींच्यान आसा, आनी हे तेणें डेफिनेशन रीड करून सांगले. तेणें सांगले की जे कायद्या प्रमाणे जो सेक्शन आनी नोटरीज एक्ट आसा हेज्या प्रमाणे जो कायद्यान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा तो डिफायन केलो. तशेंच कोड ऑफ कोमुलदादीन आसा, तशेंच आमचो कॉमन सिव्हिल कोडान आसा. हे सगळे डेफिनेशन ऑलरेडी एक्झिस्ट आसा. आनी हे जेन्ना तेणें सांगले डेफिनेशन आमी एकूच मागलेलें. आयज जावं थोडे दीस पयलू जेन्ना द गोवा रेव्हेन्यू एक्ट आसले तेजेरूय तेंच्यानी अमेंडमेंट हाडले तेन्नाय मागलेले की हांगा ह्या डेफिनेशनान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन तांकां हो रायट दिवचो, तांकां हो हक्क दिवचो. कारण हे आमच्या जाणट्यांनी जमीन दवरल्या, आमच्या भुरग्यांक फुडलें मेळटली म्हणून. मात आयज कितें जालां, आयज गोंयभरांत तुमी पळयता की भायल्यांनी ह्यो जमनी हडपल्या. हांगा झोपडपट्ट्यो जाल्ले आसा. तुम्ही पळयल्या कितल्योश्यो झोपडपट्टी हांगा गोंयभरांत जाल्या. आनी हेंकां आयज लिगलायज करपाक, ह्या भायल्यांक लिगलायज करपाक हो सरकारान आयज कायदो हाडला. आनी मेन म्हटल्यार आयज तुम्ही पळयता गोंयभरांत आयज आमच्या गोंयकारांक सारकी जमनी ना. तो परत जो मुखेलमंत्री म्हणटा की गोंयकार गोंयकार गोंयकार, तेणें म्हटलें की 95% गोंयकारांक लागून दिता. आतां 95% गोंयकार कोण, तेजी डेफिनेशन कितें आनी खंय आसा ते गोंयकार, तेंची जो सर्वे आसा तुमी केला, डेटा आसा तो केला, कांयच करूंक ना. हांवें पर्सनली एलक्यू घातलो. एलक्यू मागलेलें हांवें की कितली इनलिगल एन्क्रोचमेंट जाल्ली आसा कोमुलदाद लँडान जावं गव्हर्मेंट लँडान. हेजो डेटा कांयच ना. झिरो. गोंयकार कितले आसा, भायले कितले आसा तितून हेजो डेटा कांयच ना. आनी सरकार म्हणटा की ते 95% खंयच्या आधाराचेर म्हणटा. 1 लाख समज लिगलायज करतले म्हटल्यार ते फावट ते खंयच्या आधाराचेर. सरकारा कडेन कांयच डेटा ना. सरकार फक्त तांकां प्लीज करपाक सोदता. इलेक्शन लागीं पावला, झेडपी इलेक्शन लागीं पावला, फुडें इलेक्शन लागीं पावला. हे इलेक्शनाचे जो तकलेन घातला, जसो पयलू भुमिपुत्र बिल जे हाडलेले तशेंच सेम थिंग हें केल्लें आसा. ही नाटकां फक्त भायल्यांक प्रेज करपाची आसा, गोंयकारांक कांयच मेळपाचें ना. गोंयकारांक समज आमी मान्य करू शकताले की समज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे डेफिनेशन आसा गोंयकार म्हणून ते डेफिनेशन लायिल्लें जाल्यार आमी म्हणपाक शकताले की गोंयकारांक मेळटलें म्हणून. आतां हांगा अशें जाल्लें आसा, आयज ते भायरसून येयल्या, कर्नाटका, युपी, बिहार खंयच्यान येयल्या, तेंच्यांनी जागे हडप केले. आनी आयज गोंयकारांचेर अन्याय. आयज गोंयकारांक हांगा जागे मेळना. आज तुमी पळयता आसतले, तुमी प्रेस भावां कडेन तुमी चिंता तुमकां 300 स्क्वेअर मिटर जागो घेतलो ना, तुमचे कडेन कापस्ताद आसा. आयज हेंच्यांनी जागो हाडयलो
आज जागो आडोवन त्या आपणाची घरां बांधली आनी ती घरांय लिगलायज करपाक रेग्युलायझेशन एक्ट काडले फॉर अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर. म्हणल्यार प्रत्येक कडेन हो जो बीजेपी सरकार म्हणटा आमी आमचे घर म्हणून ही मोहीम रन केल्ली आसा. आमचे घर मोहीम म्हणटा पळय ती लोकांक आयज कळटले की लोकांक जितले गोंयकारांक मोहिमे अंतर्गत घरां मेळ्ळ्या ती गोंयकार न्हू, हे भायले आसा, मॅक्सिमम भायले आसा. आता तो 95% आंकडो जो आसा हांव तुमकां सांगूंक सोदता 95% भायले आसतले, 5% गोंयकार आसतले. सो हे जे तांकां आयज गिफ्ट जे आसा ते ह्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ले आसा आनी ह्या बीजेपी सरकारान दिल्ले आसा. आनी तुमी पळयला जे कशे बोवाळ मारताले, जे रुलिंगान जितले आमदार आसा ते कितलो बोवाळ घातलो तेंच्यांनी पास जावंक जाय, इतले उमेदीन जाले कित्याक तेंची वोट बँक आनी ही वोट बँक सांबाळून दवरपाचें होच शर्यंत आसा. हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता तुमी जागे जावपाची गरज आसा, तुमी फुडाकार घेवपाची गरज आसा. आनी अशें समज चल्ले जाल्यार आयज गोंयकारांनी जागे हाडच्यो गरज आसा. कारण कितें आसा हे भायल्यान समज दिवंक शकता आनी ते म्हणटात 2014तल्यान तेजे पयलींचे म्हणटात ते कशे डिफायन करतले. कारण तुमच्याच कायद्यान आसा की तुमी जो सेल्फ डिक्लेरेशन करता 2014 येयलो तो सेल्फ डिक्लेअर करतलो आपूण रेजिडंट्स ऑफ गोवा म्हणून सांगतलो आनी तो जागो आसा तो हडप करतलो, एन्क्रोच करतलो आनी तो घेतलो आनी हांगा फुडें ताका ट्रॅक करतलो. ते सिस्टम कितें आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान कितें सिस्टम आसा तो ट्रॅक करूंक शकता, तेंचेर एक्शन घेतलो. आतां कितल्योश्यो कंप्लेनी हेजे पयलो आसा तेजेर अजून पर्यंत एक्शन जाल्लो ना. आमी एलक्यू मागलेली डिटेल घेतलेली आसा, कितल्योश्यो एन्क्रोचमेंट लँड आसा तेजेर एक्शन अजून पर्यंत जाल्ली ना, कितलेशे जाणांनी कंप्लेनी केल्ल्यो आसा. सो हेजो कांयच जावपाचो ना. हे फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स आसा आनी ही वोट बँक पॉलिटिक्साक लागून हो बीजेपी सरकार हांकां सपोर्ट करता. आज आमी चोयलां भितर कितें जालें तें. हांव कारांबोली कुमदादीचोय प्रेसिडेंट आनी एक प्रेसिडेंट जावन आमकां खबर आहा की आज कितें जाता तें आमगे कुमदादी भाटांचेर. पूण आज हो सरकार कुमदाद म्हणटाय ताका बायपास केला. आज हे कुमदादीक ताणें कांयच एक हक मुळो दिलो ना. आनी एक एग्जाम्पल असो भाट मुखाय रेव्हेन्यू मिनिस्टर आले, आम वचोन तितून इलिगल घर बांदताय रेव्हेन्यू मिनिस्टरागे भाटान आनी आम रावताय. प्रमोद सावंत येता आनी म्हणटात की आपण ते रेग्युलरायज करता आनी कोणागे परमिशन घेवपा जाय, रेव्हेन्यू मिनिस्टरागे परमिशन घेवपा नाका. सो हे भाशेन परिस्थिती आहे. सो कुमदादी गेले परमिशन मागना आसतना आज हे रेग्युलरायज करपा मुखार सरले. पूण हे ब्लफ मारपा खबर जे भाशेन 16B हाडून लोकांकडे इन्व्हेस्टरांकडे पयशे गेले तेच भाशेन आता हे रेग्युलरायज कोताय म्हूण 300 स्क्वेअर मिटर जे लोक रावताय धाकटे झोपडपट्ट्यो घेवन रावले आनी हडप केल्ले कुमदादी जमीन तांकां हे सगल्यांक पयशे एकठांय करतले आनी जेन्ना हे कोर्टां वचोन कोर्ट भायर उडयतले बिकॉज दिस इज बॅड इन लॉ. दिस बिल इज बॅड इन लॉ. इट हॅज टू बी थ्रोन आउट अँड इट वील बी थ्रोन आउट इन कोर्ट. कुमदादी गेली जमीन कुमदादूक रावतली. आमगे कोणागेले भाटां येवन कोणू रावलो आनी दुसरे मनशान सांगले ते रेग्युलायज करतून आम कोण वग रावतले ना. ते भाशेन कुमदाद इज द ओनर ऑफ दिस लँड. कुमदाद इज डेफिनेटली गोइंग टू गो टू कोर्ट अँड वेन दे गो टू कोर्ट ऑल द पयशे जे हे घेताय हे 300 स्क्वेअर मिटराचे हे सगळे लोकां आज होणाक घालपाचो वेपार. भूमिपुत्र हाडले तेच भाशेन हे भूमिपुत्र रिव्हिजन आम सगळ्यांनी एकठांय जावन आज गोंयकारांक एकूच सांगूंक सोदताय हेंगेले ट्रॅपां पडनाकाय, कोण हेंगेले हे रेग्युलरायज करपा मुखार सरनाकाय कित्याक तुमगेले पयशे वयतले. गोंयकार कोण मुखार सरनाकाय रावाय टील द टायम वी अंडरस्टँड वॉट इज गोइंग टू हॅपन. कित्याक हो फुटींग मान आज हे बिल पास केलो कितकोन बिहेवियर तेंगे तुमी चोयलो आहा. आम फकत 7 जाण आहले आनी 33 जाण सगळे आसोन द वे दे बिहेव आज एस दिसता की आख्खी जमीन जी आहा ती आज हडप करून उडोवपा सोदताय. गव्हर्मेंटागे जमीन जावं कुमदादीगे जमीन जावं हे सगळ्यांगेले जमीन आज इकून काबार करूंक सोदताय आनी हो प्रयत्न बॅकडोर एंट्री की आनी 1-2 वर्सांनी कोणूय समज भितर येता येवन रावता आनी तेंकी भाट जरी तरी कुमदादी आहाय सो हे भाशेन रेग्युलरायज करून ही भाटां इंकपाची ही खबर. वी आर स्ट्रॉंगली ओपोजिंग दिस आनी हांव गोंयकारां कडेन मागता सगळ्यां कडेन मागता की तुमी हेंगेले भानगडे वचनाकाय 16B जे भाशेन कन्वर्जना सगळ्यांगेले पयशे आटकोन उलय तेच भाशेन आतां हे रेग्युलरायजेशन जे कोण तुमी पयशे घातले तुमगे पयशे फटतले आनी तुमकां पयशे परतूनय येवपा ना. नमस्कार. म्हाका पयशे द्यात गोंयकारांनी जाण जावपा जाय. दिस इज वी आर इन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आनी आम गोंयकार आमदार म्हणून आज आम गोंयच्या लोकांक हे असेंब्लीन धाडय आनी आज जे बील हाडा म्हाका दिसता इट इज टोटली बॅड इन लॉ आनी वी आर सरकार बीजेपी सरकार इज ओनली प्रमोटींग इलिगॅलिटी. हें जे म्हाका दिसता हालीं कोणूय येतलो घर बांदतलो आनी आतां दिस वील गीव मोर पावर टू द पंचायत. 2014 समज जर 2020 घर बांदिल्ले हाल सेक्रेटरीक दोतोले हाऊस नंबर हाऊस घेतले 2010चे आनी हे आपणाक लिगल 2014 म्हणटाले. सो म्हाका दिसता दीस इज बॅड इन लॉ
government has to take it back, and we will definitely fight it back. आमका नका भूमिपुत्र आमका नका 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 पटोयले रे पटोयले गोंयकारांक फटयले पटोयले रे पटोयले गोंयकारांक फटयले पटोयले रे पटोयले गोंयकारांक फटयले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले ज्याला आवाज येणार तुम्ही पळयला आसतले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस हांवें सांगलां कायदो हाडटा तेन्ना कोणाक बऱ्या पासून आनी आमी आझाद सपोर्ट करता म्हूण हो कायदो हाडलो तो लोकांक फोंडां घालपाक आनी गोंयकारांक कसलो फायदो नासतलो आनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2 वाचले आनी कितले आहात म्हूण फकत 2 वाचले आनी 5 तारखेर ऑगस्टाचेर हिमाचल प्रदेशाचो जजमेंट आसा तो पळय वाचलो रेलेवंट पॅराग्राफ्स आतां सांगले ते प्रमाणे ओनर आसा तेन्ना ओनराक एक कन्सेंट ना जाल्यार तो कायदो कोलॅप्स जाता म्हणलें हांव हाडटा हांव मुगे बाट विकूं सोदता तुजें गान घालूं जायना सांगूं जाता म्हाका वीक तुजें जजमेंट म्हजेर वयर असो जायना सांगपाक ना कलेक्टर ऑर्डर पास करतो तूं विकूंक पडटलो अशें कांय ना हेजेरूच कायदो पडटलो हांवें सजेशन केल्लें की पूण तेंगे कन्सेंट घेवपाक आनी कन्सेंट घेवन सगळें लिगल जावपाचें म्हणून कायदो हाडलो ते प्रमाणे कोलॅप्स जातलो आतां हांव सांगता आमी कित्याक भुमिपुत्र ते कायदो हाडलो म्हणून सेकंड भुमिपुत्र तुमी एक्सप्लेन करता कितले गोंयकारांक फायदो जातलो ते चोय पयलें हे कायद्यान एक प्रोविजन आसा द ऑथोरायज्ड ऑफिसर शाल रिवोक द ऑर्डर पास्ड अंडर क्लॉज 1 and upon such revocation the land regularized or allotted if any shall stand reverted to the comunidad and the applicant shall be punishable with imprisonment for term of 2 years. आता म्हणले रिवोक करूं जाता if it is found that the applicant has obtained an order of regularization on the basis of a false declaration or document. A false declaration, false statement. आता दाखवता कोण applicant. Applicant means landless person, तुका घर ना तुका जमीन ना, who has constructed a dwelling house before the 28th day of February 2014 on a land belonging to the comunidad, without such land being lawfully granted to him as the provision of this code, and who has been a resident of Goa for a period not less than 15 years. Important, 15 years immediately preceding the said date, and includes his family members in case of his death, but does not include a person or his family member who owns a plot of land, house, flat or apartment, or undivided share in ancestral property which on the date of making application has been separated to him. म्हणले आता तुका आता जमीन आहा जाल्यार तूं जाणा कितले लोक दुसरे गांवांसान दुसरे गांवांत येयले एक गांवांसान दुसरे गांव आयले घर बांदले पूण ते आजून घोणसाक घारा वयता तेंगे शेअर आहा तेंगे रायट आसा लार्ज नंबर आमगे गोंयकारांचे ओरिजिनल घर दुसरे गांवांत आसा आनी आमी खूंय आसा हे आमचे गोंयकार आबाद कित्याक दे वील नॉट बी एबल टू आतां कोण उरलो 15 years कोण उरलो तो पोती घेवन येयलो तो पोटलो घेवन येयलो तो गोंयकार जालो तो ओनर जालो आनी आमगे गोंयकार मेलो आनीक एक फदर आसा हिंगा फॅमिली मेंबर मीन्स द एप्लिकंट स्पाउस सन unmarried daughter and includes grandson, widowed daughter and widowed granddaughter. इतले वायट गेले तुगे चल्याको आसा जाल्यार तुगे नात्याको आसा जाल्यार पासून जमून सो वॉट वील हॅपन आयज पासून मेळ्ळें जाल्यार तुका ते एप्लिकेशन करतले मागीर ऑथोरायज्ड ऑफिसर येतलो कॅन्सल करतलो आनी वयल्यान तूं जेलीन बसतलो सो दीस इज फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आमी जाणा आमी दाखयलो हो कायदो कोर्टान सस्टेन जाता कोर्टान सावन पडलो जाल्यार लोकांचे प्रॉब्लेम जातले तूं आयज एप्लिकेशन दितलें पयशे भरतले आशेन रावतले कितें आमचें जातलें रेगुलर जातलें
ते पिटिशन जातले तुमी जर सगळे पिटिशन लावपाक रेडी आसात तुमी ते रावतले पिटिशन जातले आनी तुमगे बॉन्ड जायना जाल्यार तुमगे कंप्लीट जातले पूण एक फाटी कॉस्ट जालो तांकां लिस्ट आसता लिस्ट कोणान अप्लाय केलो तुमी मानून घेतात आमी इलिगल म्हणून तुमी एप्लिकेशन करता रेग्युलरायझेशन करपाक आनी तुमगेले मागीर सगळे एक प्लॅटरान एक भशेन हें वयतलें तुमचें दीस इज नथींग बट अ टायम बॉम्ब हे वयतले दे वील गो सगळ्यांनी सांगला त्या भशेन हो बीजेपी सरकाराचो एक डेस्परेट लास्ट मिनीट अटेम्प्ट वोट बँक पॉलिटिक्साक तांकां खबर आहा की गोंयची जनता तांचेर लोकांचो वीट आयला हे चोर म्हणून फामाद जाला आनी ताजे खातीर ते आतां एक डेस्परेट अटेम्प्ट करून आपली वोट बँक राखपाक सोदतात आतां ही वोट बँक राखतना जें कितें ते करतात इज बॅड इन लॉ आनी गोंयचे जमनीची लूट करपाक ताणें दार उगडे केल्ले म्हळ्यार आज भायले येवन गोंयच्यो जमनी आडायतले गोंयकार रागाड जावन तोय आडायतलो सो गोंयांत प्लेन डेव्हलपमेंट म्हणटा तो केन्ना जावचो ना आनी गोंय जें कितें उरलां तें हे 2 वर्सांत काबार करून तें वचपाचें अशें हें लास्ट मिनीट हो तांचो सगळो षडयंत्र म्हाका दिसना हो षडयंत्र कोर्टान उरतलो पूण कोर्टा परत चड इट हॅज टू बी टेकन टू द पिपल्स कोर्ट आनी हो आमी व्हरतलेच म्हाका जाल्यार दिसता हे गांवकारी म्हणटा जो सिस्टम आहा गोंयकारांक गोंयकारपणाचें जर बी आहा जाल्यार ते गांवकारीन आहा एक प्राचीन सिस्टम हो प्राचीन सिस्टम काबार करपाक आनी जमनी ज्यो गोंयकारांचो एकूच एसेट आनी आमची लेगसी आमचे दायज हे काबार करपाक तांणी लूट मारपाक हो कायदो हाडिल्लो आहा हो गोंयकारांक आनी गोंयकारपण विकपाचो कायदो हो लोकांच्या कोर्टान काबार जातलोच कालुसान सांगला ते भशेन ते कोर्टानूय ते सस्टेन जावचें ना आनी जे कोण अनसस्पेक्टींग मनीस आहा जांकां दिसता ज्यांच्या कानान हे घालूंक सोदतात आनी त्यांची मतां घेवन आनी तांचे पयशे घेवन तांकां फटोवंक सोदतात त्या लोकांनी मात चतूर रावपाची गरज आहा हे फुडें कांय वचपाचें ना हे तांचे कडच्यान तांची मतांय घेतले आतां जिल्ला परिशद इलेक्शनाक तांचे पयशेय खातले आनी लास्टाक तांकां कॅट जातले जे हाजे पयलीं जाल्ल्या आमी हे गोंयकारां कडेन मागतात जे ते कसले गोंयकार खंयचे गोंयकार कोणूय जावं ते जे मतदार आहा तांणी चतूर रावपाची गरज आहा हे तांचे कानान घालपाचें एक लेजिस्लेशन हे कानान घालपाचें एक बील हे बील दादागिरी करून आपली काँग्रेसींतल्यान फोडून हाडिल्ल्या लोकांचे फोर्साचेर जे लोक आज जिखूंक शकना ज्यांनी देवाक फटयला जे देवाक फटोवंक शकता ते लोकांक फटोवपाक टायम काडचे ना आनी ते लोकांक फटयतलेच म्हणून त्या लोकांनी तांचेर एक तकलेन धरचें की हें जें बील हाडलां हें एक डेस्परेट गॅम्बीट कशेंच तें आनी खंयच तें उरनात जमीन पांया पोंदची ना जाल्ली आहा म्हणून हें हाडिल्लें आहा फटोवपाक आनी ताजो आमी ओपन सगळे राज्यात करतले पिपल्स कोर्ट एज वेल एज द लिगल बील हाडलां तें भूमिपुत्रा टू आमी बंद करपाक सगळे ऑपोजिशन मिलीन ट्राय केला आनी तो कशें आमी पास केला तें जाणा आनी सगळे आमी उलयले आनी म्हणजे इन शॉर्ट म्हणपाक आतां ओनर कॉमदाद आनी हें बील हाडून कॉमदादीचेर एक घाण दवरलो आहा तूं पास कोताकूय पुना जाल्यार तुका माता आनी ही सगळी इलिगल आहाय ती इस्लाम साहेब हांव लिगल करता हेच तेजी हे बिलाची मेन ते आहा ते हे हांव म्हाका ते तूं दिना जाल्या पासून हांव पास करता आनी तेंगे लिगलायज करता सगळ्यो झोपड्यो कितें आहा गुड नाईट या अरे बसा बसा हा आय सगळे तुम्ही हे मागता पोगो मागता पोगो सेंटर आमी लोकांक इवन तांच्या कानान ते घाला आमी घालतात की हे तांच्या कानानूच पडपाचें आहा एकच म्हणा एकच म्हणा
आमका नाका आमका नाका भूमिपुत्र आमका नाका आमका नाका आमका नाका भूमिपुत्र आमका नाका आमका नाका आमका नाका भूमिपुत्र आमका नाका